बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, हांव तुमच्या लागीं मरियाळ देवसा विशयान उलोवन आसलो. मरयेक आमी मान दिता, ताचें देवसांव करता, कित्याक ती जेजूची आमच्या सोडूनदाराची देवाच्या एकल्याच पुताची आवय जावन आसली. इतले मात्र न्ही, जेजून कुर्सार मरता आसतना तिका आमची आत्मीक आवय जावन आमकां दिली. त्या शिवाय जेजूच्या मिस्तेरांत म्हणजे ताच्या जिणयेंत, ताच्या जिणेच्या हर एका घडीतांत म्हणजे ताच्या पाशावांत, कश्टांत, मरणांत, पुनर्जिवनपणांत संपूर्ण तरान ती वांटेली जाली. इतलेंच न्ही, ताच्या मिसावांती ती वांटेली जाली. त्या शिवाय देवान तिका पाप करत नासतना गर्भी सांबाळचें भाग दिलें. हर एका संगतींनी जेजू क्रिस्ता उपरांत देवा मुखार ती वर्ती जावन आसली, भाग्यवान जावन आसली. तिका मान फावो, कित्याक जेजू क्रिस्ता तिणें पोसलें, पांदून दिलो, राखलें. अशें आसतना आमच्या सैमीक आवयांक आमी मान दिता तर जाल्यार कोणूच एकलो मान दिनासतना रावना. तर जेजूच्या आवयक आमी मान दिवचो कायदो जावन आसा, तें वाजबी जावन आसा. इतले मात्र न्ही, संप्रदाया प्रमाणे कथोलीक सभेंत मरियाळ देवसांव एक ताचें विशेष लक्षण जावन आयलां. कथोलीक सभेंत आमी मरियाळ देवसांव मानता. तितले मात्र न्ही, मंगळूरच्या आमच्या संप्रदाया प्रमाणे, आमच्या भावर्थीक जिणे प्रमाणे मंगळुरांत मरियाळ देवसांव चड आसा. हाका एक कारण कितें म्हळ्यार मंगळूर देश कार्मेलितांनी चड काळ हांगा वावर केल्लो. वावर करता आसतना मरियाळ देवसांवी तांणी परगट केल्ले. अशें आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या भावर्थीक जिणयेंत मरियाळ देवसांव आसा. मरियाळ जायती मागणी आसात, कंतरां आसात, गायनां आसात आनी इगर्जोय आसात, मरियाळ फेस्तांय आसात. अशें आसतना आमचे अकाथोलीक क्रिस्तांव भाव आनी थोडे फावटी मुस्लिमी आमी मरयेक अरदान करता म्हणून आमकां दुर्सादात. आमी कशें मरयेक अरदान करचें, देवा एकला मात्र वरदान करचें न्ही गे म्हूण ते विचारतात. हें सवालाक कारण कितें म्हळ्यार आमी मरयेचें देवसांव करता, कशें करता तें म्हणलें नेनात. आनी एक कारण जावं पुरो कितें म्हळ्यार आमी देवसांव करता वय अरदान करता न्ही जाल्यार ह्या अरदान आनी देवसांव मदें व्यत्यास आसचो तांकां दिसना. आनी थोड्या फावटी आमकां कथोलिकांक दिसना म्हणल्यार बरी दिसता. आमी क्रिस्तांव कथोलीक सर्वेस्परा देवा एकल्याक मात्र अरदान करता. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो भगवंत त्रिंदादीक मात्र आमचो देव म्हूण अरदान करता. शिवाय दुसऱ्या कोणाकच आमी अरदान करिना आनी करूंक नजो. मरयेक आमी मान दिता, तिका अरदान करिना आनी करूंक नजो. तिका मान दिता. पूण थोड्या फावटी आमी मान दिवची रीत पळयली तर जाल्यार तें अरदानगी मानगी म्हूण समजून घेवंक पळयतल्यांक कश्ट जाता. इतलें मात्र न्ही, मान करतल्यांकी तें समजनागी म्हूण दिसून येता. देखून आमी समजूंक जाय पयल्या सुवातेर
मोरयेक आमी मान दिता. ह्या मानाक दुलिया म्हणटात, मान दिता. शिवाय तिका आराधन करना. पवित्र सक्रामेंत आसच्या जेजूक आमी आराधन करता. मोरयेक आमी मान दिता. आमच्या कोपेलांनी ह्या इगर्जेनी, पवित्र सक्रामेंत आसच्या इगर्जेनी आमी भितर सरलेल्या वेळार वा पवित्र सक्रामेंत आराधना दवरलेल्या वेळार आमी इगर्जेक वेता आसतना पयल्यान आराधन करीत पवित्र सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक. शिवाय तें सोडून न्हू आमी मोरयेचे इमाजी ससीन वचून तिका मान करचो न्हय. अशें केल्यार देखतल्यांक पळयतल्यांक आमी मोरयेक जेजूच्याकय चड मान दिता म्हणल्यार भोगणी येता. आनी इतलेंच न्हय, आमी मोरयेक आराधन करता म्हूण ती सांगतात. हें आमी समजून घेवंक जाय. कित्याक सर्वेस्परा देवा एकल्याक मात्र पयस सक्रामेंतांत आसच्या जेजूक मात्र आमी आराधन करता. तें वाजबी जावन आसा, तें करी जाय. ताका एकल्या मात्र सोर होगळीक आराधन फावो, मोरयेक मान फावो. मान दिवच्यान कांयच सूख जायना. आमच्या आवयक आमी मान दिता तर जाल्यार मोरये कित्याक थंय तिचे भाग्यवंतपण आसलें. क्रिस्ताची आवय जावन आसली, आमची आत्मीक आवय जावन आसा. क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत आनी मिसावांत संपूर्ण तेरान तिणें वांटो घेतलो अशें आसता आसतना तिकाय मान फावो. तिचें देवसांव आमी करी जाय आनी करता. देवसांव करचें म्हळ्यार तिची गायनां गावची, या तिच्या इमाजी मुखार फुलां दवरची, ह्या तिची फेस्तां करची, इतलें मात्र न्ही. पयल्या सुवातेर तिचें देवसांव म्हणजे तिची देख आमी घेवची, तिचे सेगूण आमी बाळचे. ती आमची आत्मीक जावन आवय जावन आसतना, आमी तिची भुरगीं जावन आसतना, क्रिस्ताचे आमी भाव भयणी जावन आसतना क्रिस्ताचे दिश्ट घालून मोरयेची देख आमी घेवची. अशें करता आसतना तिका होगळीक आमी दिता, तिका मान आमी दिता, तिचें देवसांव आमी करता. तिची देख घेवच्या बदलाक आमी जर गायनां मात्र केली, फुलां मात्र अर्पिली, तिची फेस्तां मात्र केली तर जाल्यार मोरयेक फावो तो मान आमी दिल्ल्या बरी जायना. हें समजल्या उपरांत मोरयेचे जिणेची आत्मी जिणे विशयांत आमी समजून घेवंक जाय पडटा. पयलें पोर हांव तुमचे लागीं उलोवन सांगूंक लागलो, क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत, क्रिस्ताच्या मिसावांत जो कोण चड तरान वांटो घेता या वांटेली जाता तो सर्वेस्परा बापाक सर मानता. आमचें भाग्यवंतपण, आमचें सांतीपण क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत, क्रिस्ताच्या मिसावांत वांटेली जावन आसच्यांत आटापून आसा. कित्याक क्रिस्त जावन आसा आमची वाट, जिविताचें सत आनी आमचें इनाम. सत, जिवीत आनी वाट. क्रिस्त संवसाराक आयिल्लो सांतीपणाची वाट दाखोवच्या खातीर, सांतीपणाची मेल पंक्ती दाखोवच्या खातीर आनी त्याच खातीर हर एका संगतींनी तो मनशा बरी जियेलो. तो जल्मालो, वाडलो, सुताराचें काम शिकलो, सुताराचें वावर केलो, ताका तान आसली, भूक आसली, बेजाराय आसली, कंत आसली, एक सुपण आसलें. हर एका संगतींनी एका मनशा बरी तो जियेलो. अशें मनशेच्या जिवितांत ताणें वांटो घेतलो. इतलें मात्र न्ही, तें आमचें जिवीत कशें जिवोवचें म्हूण ताणें आमकां दाखयलें. हो जावन आसा क्रिस्ताच्या जिविताचो मिस्तेर. आमी ताची देख घेवन ताच्या जिवितांत आमी वांटेले जावचें.
अंतू आमची वडवी गाय संतपण आटापून आसा. हें जर तर सत तर मोरये बरी क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत जिवितांत वांटेली जाल्लो कोणूच ना. कित्याक मोरयेच्या कुसवान तो जल्मालो. मोरयेचें जर रगात मात आपणाचें जालें ताचे थंय. मनीस जावन जल्माल्या वेळार मनशाचे मांस जो ताणें घेतलेल्या वेळार मोरयेच्या कुसवान तो आसलो. अशें क्रिस्ताच्या जिवितांत मोरी संपूर्ण तरान वांटेली जाता कित्याक ती आवय जावन आसली. दुसरें, जेजू क्रिस्ताक तिणें जल्म दिलो, आपणाच्या पानो दिलो, ताका पोसलें, सांबाळलें, वागयलें. कशी आवय भुरग्याक चड मोग दिता गी, आपणाचो हुस्को भुरग्या थंय आसा गी, भुरग्याक पोटलून धरता गी, तशें मोरयेनी जेजूक आपणाच्या एकल्याच भुरग्याक मोग दिलो. अशें क्रिस्ताच्या बाळकापणांत ती वांटेली जाली. क्रिस्तान देव तेंपलांत सांडिल्ल्या वेळार तिका हुस्को आसलो, खंत आसली, बेजाराय आसली. कित्याक क्रिस्ताच्या जिणेंत ती एक जावन आसली. जेजू क्रिस्तान पब्लीक जिणी सुरू केल्ल्या वेळार ती वांटेली जाता. जेजू क्रिस्त कालवा दोंगा कुरिसवा व्हरून वेता आसतना ताच्या फाटल्यान ती वेता. जेजू क्रिस्त कुर्सार मरता आसतना ताच्या कश्टान ती वांटेली जाता. जेजू क्रिस्तान आपणा तांग लढल्या म्हूण बोब मारता आसतना जर तर तिका तांकल्लें न्हयसी उदक आपणाच्या रगात जाल्यार ती दिती आसली. कित्याक तिका दिवंक जावना, ती आनीक चड कश्ट भोगता. जेजू क्रिस्तान निके पिल्ल्या वेळार ती एक सुरी घरा वेता. अशें क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत, ताच्या कश्टांत, मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत मोरी संपूर्ण तरान वांटेली जाता. आजच्या की वरते तरान कोणेंच वांटेली जाल्लें ना, जावंकय साध्य ना. क्रिस्ताक क्रिस्ताची देख घेवची कशी म्हूण आमी समजा जाय जाल्यार मोरयेचे ताच्या आवयचेर दिश्ट घाली जाय. कित्याक ती आमची आवय जावन आसा. मोरयेन जेजू क्रिस्ताची देख घेतली. जेजू क्रिस्ता पसंदोच्या प्रमाणे ताच्या कुशे प्रमाणे ती जियेली. मोरी जावन आसा आमच्या सांतीपणाची एक मेल पंक्त, आमची देखीवंत आवय. मोरयेन क्रिस्ताच्या मिसांवान ती वांटवली जाले. क्रिस्ताचो पाशांव देवाक कितेंच गुण्यावकार करिनासतना ती त्या पाशांवान ती वांटेली जाली. तर मुगाच्या भावा भयणीनो, मोरयेक चड होगळीक देव सांगपावो. कित्याक क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत आनी मिसावांत मोरी संपूर्ण तरान वांटेली जाता. आमकांय आसा, आमच्या दोळ्या मुखार आसा तेंच मिसांव. क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत आनी मिसावांत मोरयेची देख घेवन आमी संपूर्ण तरान वांटेली जावचे. कित्याक क्रिस्त जियेलो गी तें आमकां जिवंक आसा. आमकांय आसा खंत, बेजाराय, कश्ट, दूख, गेलवणी, चलवणी, ताण, भूक, हे सगळें आमकां आसा. जेजू क्रिस्ताकी आसा, मोरयेकी आसलें. तर जेजू क्रिस्त हें कशें जियेलो, मोरयेन कशें जेजू क्रिस्ताचे जिणेची देख घेतली, तशें आमी मोरयेचे दिश्ट घालून जेजू क्रिस्ताच्या कुशे प्रमाणे जिवोवचें. मोरयेचें देवा सांग करता आसतना कशी मोरी क्रिस्ताच्या मिसांवांत मिस्तेरान वांटेली जाली, तशेंय आमी वांटेली जावंक प्रयत्न करचें. हें जावन आसा पयलें लक्षान मोरयेच्या देवा सांवाचें. मोरयेन केल्लें व्हडलें आजाप कांयच ना. तिणें केल्लें आजाप कितें म्हळ्यार देखीवंत आवय जावन ती रावली. सगळे शगुणांनी भरलेली आवय जाली, कुरपेन भरलेली ती आवय जाली. आमकांय तशेंच देखीवंत जिणी जिवन जाता, कुरपेन भरलेलें जिवन जाता.
अशें मरयेचें देवासां करता आसतना आमी पवित्र सक्रामेंताक सोडनो, ह्या देवाच्या आराधन विसर पडोवन पयले मरयेची इमाजे मुखार धांवचें न्हय. थोड्या फावटी आनी एक अस्कत गाय ह्या उणेपण आसा गी म्हूण दिसता. ह्याका इगर्जेंत ह्या कोपेलांत मरयेच्यो कितल्यो इमाजी जाय आमकां. मरयेचें देवासां करी जाय जाल्यार आल्तारीर कितल्यो मरयेची इमाजी जाय गी म्हणल्यार एक सवाल एका तरणाट्यांनी विचारलें आसा. थोड्या फावटी आमकां एक सेन्स ऑफ प्रोपोर्शन ना गी म्हणल्यार बरी दिसता. तशें म्हळ्यार थोड्या फावटी आमच्या आल्तारीर चड मरयेची इमाजी दवरता. आमच्या काळजांत कितें आसा, आमच्या मतीन कितें आसा, आमची समजणी कितें म्हणल्यार दुसऱ्यांक समजना. पूण अशें आल्तारीर चड इमाजे दवरून आमी तेजें देवसां करता आसतना दुसऱ्यांक तें सामान भोगना, ती समजण येना म्हणल्यार दुबावना. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक एकल्याक मात्र आराधन फावो, बापा पुता पवित्र आत्म्याक एकल्याक मात्र आराधन फावो. मरयेक आमची होगलीक वय, देवासां वय, आनी हें देवासां मरयेचें गायन करना, मरयेचें फेस्तां करना, मरयेक होगलीक दिवन आनीक चड जावन मरयेचे शेगुणाची देख घेवन आमी करचें. हें कातोलीक जिणेचें एक लक्षण जावन आसा. प्रत्येक जाण मंगळूर शहरांत मंगळूर दियेसीचें मरयाळ देवस्थान जावन आसा. तें करूंक आमी प्रयत्न करया. तेन्ना आमचे भावूय, अकातोलीक भावूय, मुस्लीम भावूय आमी मरयेक आराधन करता म्हणलें सांगचें नात. आनी आमी तांकां समजूनच्या प्रमाणे आनी तिका फावो जाल्ल्या प्रमाणे देवाचे कुशे प्रमाणे मरयेचे देवसां आमच्या जिणेंत, आमच्या कुटुंबांनी आमी जडटले. तेंच बघा म्हाका समेसां फावो जावन दी. आमेन. Morye dwari, patkan budlelia, tu
तुझे परजे उदेव आयलोय सूर्या परी देव कोण सांडून आयलोय या संवसारी